मालाकीच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, जळत्या आकट्या परी तो दीस येता. सगळी गर्विष्ट आणि नष्टी मनशां सर्व्यासारखी जाताली. आणि येवसो आसा तो दीस तांचे मूळ आणि थाळ दवरी नासता तांकां उच्यान लासतलो म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पोर. पूण तुमकां म्हज्या नांवांची भिरांत धरतेल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. आनी वासरां उडयो मारून गोठ्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात. देवाचे उतार हे. सांत पावलान तेसलोनिकांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. तुमी आमची देख घेवन चला जाय म्हूण तुमीच जाणात. तुमचे सवे आसतना आमी काम करिनासता भवनांतल्या आनी कोणायचे आमी फुकटाक जेवलेले वा केल्ले ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक ओझे जायनाये म्हूण कश्ट आनी पुरासां लेखी नासतना दीस रात घाम पिळन आमी काम केलां. तुमचे कारण आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्हय. बगार तुमी आमचो फाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायलेलें आसा. कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा. तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवून खावन चियेतात आनी हेरांचे गजालींत घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून मानकुले काम करन तांणी आपली फोड जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवे फरमावन भूद सांगता. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. तांचे मदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी धान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासो ना तसले दीस येतले. सक्कडी कोसलावन घालतले. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेय तुमकां फसयनाशे सत्राय करा. साबार जण मुचे नांवे येतले आनी हांवूच तो आनी न मियारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजा आनी काटकाया विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडा जायच पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुना दिश्टी पडटल्यो. पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची झडती करचे खातीर तुमकां सेनेगोगाच्या अधिकाऱ्या हुजीर हाडटले आनी बंदीखान्यांनी घालतले. तुमी मुचे फाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर ओडून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतींत निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचा सकत आनी जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचींच आवय बापूय, भाव भयणी आनी सैरी दैरी तुमकां पराधीन करतली आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतली. तुमी मुचे फाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नास जावचो ना. तुमचे धीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतार हे.